हरसिता आमचे तुवे वतल्या सरदेण्यापासून अर्गा भेटयता बिनवाशी काळजान बापय मोगाळ तूं आमचो जाऊ रक्ताय आमकां सदांच मोगाळ सुखा दुखान दिवन आमकां आदार जाताय आमचो पडवोन सांबाळना संतोषान सोमया मंदिरान जमल्या गीता गावन मधुर तुका हरसिता आमचेर तुवें वतल्या सरदेण्यापासून अर्गा भेटयता बिनवाशी काळजान बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सगळे आसो. बाळूक जेजू थंय मोगाच्या भावा भयणीनो त्रिदुमाचो दुसरो दीस आमी आज आचरसिता सगळ्या तुझ्या काळजान सर्वेस्पराचेर भरवसो दवर म्हणल्या संदेशा खाल आयची लितुर्जी आमी संभ्रमता रुका जडांक अद्भुत रितीन नेसोवचो आमचो बाप आमकां ताच्या की 10 वांट्यांनी नेसोवंक जाणा पूण पयले आमी सोदीचे ताचे सर्गींचे राज आनी सर खंदी तो पयस करतलो आज सर युवजणा पासत मागचो दीस मणयांचे पुस्तक सांगता सगळ्या तुझ्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर तुजेच बुदवंतकायेचेर पातळी दवरी नाका कित्याक सर्वेस्परान दिवचे जाणवायेक आमची बुदवंतकाय सरी करूंक जायना शिकपान वावरान आनी फुडार बांदून घेवच्यान मग्न जाल्ले सर युवजणांक आनी काम नासतना आसच्या निराशेंत आसच्या आनी पिडेक वळख जाल्ल्या युवजणांक सोम्याची बळ आनी जाणवाय मेळो म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा आनी नोवेना वेळा मागया मोगाच्या भावाचं समेस्त युवजना पासत मागचो दीस आणि ह्या वेळा सर्व आमच्या युवजनाक बाळू जेजू ते समर्पण देवया त्याच परी आयची मिसावां अशी आसात जोझेफ शोभा डिसिल्वा बाळू जेजू घरगां दिवन मिसाचें बलिदान भेटयता त्याच प्रमाणे स्वीडल डिसोजा फ्रांसीस जुलियाना कोता आनी कुटुंब लोवेन कॉड्रस कलमाडी जॉर्ज बुतेल्लो तल्लूर विल्मा अंद्रादे तल्लूर जॉन लिनेट लुईस ब्रह्मावर वेरोनिका रेबेलो आनी कुटुंब एन्सिल अल्मेडा हेरी कुद्रू फ्रेनिटा डिकोस्टा ब्रह्मावर मेल्कम क्लारा मेल्स्टन डिसोजा पियूस नगर अश्विन क्लीटा एंटनी रॉड्रिगस आणि कुटुंब प्रिस्टन आणि प्रीमा डिसोजा सरिता क्वाड्रस एडवर्ड फर्नांडिस गंगोळी लीना डिसोजा बसरूर रिशा मेरेजेस कोटेश्वर एलिझाबेथ करवालो बसरूर फिलोमिना डिसोजा अंगळी आल्बन रेबेल्लो त्रासी हॅस्टन बरेटो बैंदूर रिशल सियोन डिसोजा कोळलगिरी विहान डिसोजा कोळलगिरी प्रकाश लविना प्रिस्टन कोणी तशेंच फ्रांसीस सरावो हाच्या आत्म्या पासत मेस्तिता आल्बर्ट रॉड्रिगस रिचर्ड सिल्विया डिसोजा बाळू जेजू घरगां जावन हे मिसाचें बलिदान भेटयतात हाच्या समेस्त सांगाता बाळू जेजू घरगां जावन आमी हे मीस भेटोवया प्रत्येक जावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमची काळजां आनी मनां आयतीं करया देवाच्या काकूळ ते उलोवपान सांगात आमी म्हणया हांव हातकी सर सर्वेगार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुण्याव सांगता मनान चिंतून मनान सारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हडा अपराध ह्या स्वर्ग किंवा सदा संपार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आणि तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमिया काकूळ कर सुमिया काकूळ कर क्रिस्ता काकूळ कर
प्रार्थूया. प्रीतीच्या बापा जेजूच्या पवित्र नावाक आमी मान दिता आणि त्या नावान तुवें आमची सरवण केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जिवितांताची घटसाण साकून दोशी सामको आणि सर्गार तुझ्या आमच्या बापाच्या घरा ताणे बसयलेली ह्या संतोषाची संपूर्ण भरती सोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या समिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना. म्हणया पुस्तकाचे वाचप. म्हज्या पुता म्हजे शिकवण विसर नाका. म्हजे आदेश तुज्या मनान धर, कित्याक तुज्या विश्वासीचे दीस आनी वर्स ते वाडटले आनी तुका शांती दितले. मोग आनी विश्वासीपण तुका सांडिना जावं. ती तुज्या गळ्यान बांद. तुज्या काळजाचे फाळयेचेर ती बरय. तेन्ना तुका देव आनी मनशां मुखार कृपा आनी मान फावो जातली. सगळी तुज्या काळजां सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर. तुजेच बुदवंतकायेचेर पातेणी दवर नाका. सगळ्या तुज्या वाटांनी आनी वळखून घेवंक सोड आनी तो तुजो मार्ग नीट करतलो. तुज्याच दोळ्या मुखार तूं बुदवंत म्हूण लेखी नाका. सर्वेस्पराक भियोन चल आनी वायटांतावन पयस सर. हे वरवीं तुजे कुडीक भलायकी आनी तुज्या हाडाक घाटाय मेळटली. तुजे ग्रेसकायेन आनी सगळ्या तुज्या पिकांच्या प्रथम फळांनी सर्वेस्पराक मान दी. तेन्ना तुजी कोठारां दानियेन भरतली आनी तुजी पिंपां नव्या दाखोसऱ्यान वमतली. देवाचे उतरे. Sumia tumoso barvaso moshi ternate prayeta tuje rasa mozo vishwas. सौम्य तुमोसो barvaso मोचे तरनाटे prayeta tuje rasa mozo विश्वास. तुका सर्वेस्परा हांव शरणा येता. म्हाका केदींतलो जीव पडोवंक दिनाका. तुज्या नितीवंतपणान म्हाका निवार. म्हाका कांदी आनी म्हजें तारण कर. सौम्या तुमचो परवसो मोचे तरनाटे प्रायेता तुजेर आसा म्हजो विश्वास. जल्मांतल्यान हांव तुजे पातयेवन आयला. आवयच्या गर्भांत तूं म्हजो राखणो. म्हजें तोंड भरलां तुजे स्तुतेन. दीसभर वाखणटा तुका महिमेच्या गितां. सौम्या तूं म्हजो परवसो मोचे तरनाटे प्रायेता तुजेर आसा म्हजो विश्वास. सर्वेस्पराच्या मंदिरांत हांव येतलो.
तुझे एकल्याचे नितीवंतपण मात परगडतलो तेन्ना म्हजी ओडवेक तूं वाडयतलो आनी परत म्हाका भुजवण दितलो. सौम्या तूं म्हजो बरवसो मुझे तरणाटे प्रायेता तुझेर आसा म्हजो विश्वास. सौम्या तूं म्हजो बरवसो मुझे तरणाटे प्रायेता तुझेर आसा म्हजो विश्वास. सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगात दितली. सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदांकाळ रावतलो. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. आज आसा आनी फाल्यां रांदीन लासतात त्या शेतांतले तण सयत जर देव हे परी नेसयता तर कितल्या वर्त्या तरान तुमकां तो नेसोवचो ना उण्या बावरताच्या न्हू. देखून कितें खावचें आनी कितें पियोवचें आनी कितें न्हेसचें अशें म्हणून तुमी कंत करिनाकात. हें सगळें सोदचें अनबावार्थ्यांनी. ह्या सर्वांची तुमकां गरज आसा म्हूण सर्गी आसलो तुमचो बाप जाणा. देखून सदां तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी आनी ह्यो स वस्तूय तो तुमकां दितलो. फाल्यांची चिंतून कंत करिनाकात. फाल्यांची कंत फाल्यांक, आयची कंत आजेक पुरो. देवाचे उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता. मोगचरो दयेकन उबी रावा. बावरतेची प्रार्थना आमी आतां चलयता. प्रत्येक जावन आयच्या दिसा मागया आमच्या सर्व युवजांना बसवतो, आमच्या कुटुंबात असच्या युवजांना बसवतो, परगांवांत असच्या सर्व भाव भयणी बसवत मागया. पदवेदार बापा युवजण पवित्र सभेंत एक नवो बरवसो युवा सक्ते क्रिस्ततय हाडूंक गवळीपण सांबाळच्या पापा साहेबाक सर्व गवळ्यांक याजक आनी धर्मीक भाव भयणींक तुज्या काळजाक लागीं दवर. तांणी तांकांच तुका भेटोवन समर्पीत जिणी जियोंक कुरपेट बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमी जियोनच्या देशांत बरे आनी देवबिरांतीन चलतले मात्र न्हय, लोकांचे उदरगतेक वावुरतले सर्व युवा मुखेली तुज्या पवित्र सक्तेन बरू आनी लोकांचो गरजो समजून वावरूंक तांकां धैर्य आनी बळ दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांत वडोन येवच्या भुरग्यांक आनी युवा जाणांक फुडाराची दिशा दाखय. तांणी तुजो आनी पेलाचो मोग करतना आपल्या जिविताचे मोल समजून उर्बेन आनी जाणवयेन ते जियोंक फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांत आसच्या पिडेस्तांक युवा जाणांक मतीची आनी कुडीची बरी भलायकी दी. वायट सवयांक अमलाक आनी बांदास वळख जाल्ल्यांक बेगीनच तुजी सुटका लाभू आनी ती पवित्र आत्म्यान भरलेली जावन तुजे सेवेंत राखूंक
कृपा फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. हांगासर हाजीर आसच्या सर्व कुटुंबादारांक आनी युवजणांक तुज्या उतरान प्रेरीत कर आनी एवकरिस्ताचे गटायेन भर. वडिलांनी युवजणांक जिणये देखील मार्गदर्शन दितना युवजणांनी आपल्या वडिलांक मानान लेखूंक आनी एकामेका सुदारसून जियोंक बरें मन रस म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. भोव मोगाळ बापा तुका आमी अर्गां दिता इतल्या व्हडा संख्यान आयच्या दिसा जायत्या युवा जाणांक तुजे सरशी तुवें हाडलाय. ह्या भुरग्यांक तुजें थंय हाडलाय आसता. हर एका दिसा तांची मेटां तूं सांबाळ. प्रत्येक जावं तांच्या शिकपांत तांच्या वावरांत तुका जो आदार दी. हर एका दिसा तुज्या नांवान ताणें हातीक आमचें हर एक काम फळां बरी जावच्याक तुज्या पवित्रत्म्याच्या बळान तांकां बरं आनी सदांच सर वायटांतलें विघ्नांतलें दुस्मानाच्या पासांतलें राख आनी सांबाळून मागता हांव. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. काणकेचें गीत. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणेंच उदार मोगान आमकां बसयलां. तर ताच्या नांवान आमी बेडयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासण्याची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हें तुजें सामकां आनी एक देणें. आमच्या दिनवासण्याच्या प्रार्थना तुजी वडवी बिलकुल सडना तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें कीर्तन निरंतरी म्हणटा. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन स्मरण सुसूंगवेच्या आदी ताणें मुंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सवेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परीन जेवण जाता आसतना एक काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाने मेळच्याक
तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. बाबाटतो सोगोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी ही सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचे विसरलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बागेत बाप्पा, जराल्ड आमच्या गोळी बाप्पा आणि सगळे याजक वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो दंड मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीचे काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागातीत मेल्या समेस्तांक तुजे परजडीत मुखामळ पळोवन फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुआर मुरे देवाची माये सांगती, बगेन झुजे ती सोपती, बगेन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा, सर्व बंधनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सम्यान शिकयल्ले मागणे सांगाता म्हणून म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशीच संसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुर्शितांव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वणदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोबर शानात दिल्याक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजीच ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या पावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेका शांती दियात. देवाची शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी, सगळ्या संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयले आतां आमी सगळीं सुवागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू मुझे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका कांय. नी जेजू मुझे थंय राव, जेजू मुझे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका कांय. आत्मो म्हजो जेजू पयस पावलो, पातकान बुडोवन तुका
पावलो ये जेजू मुझे तई राव जेजू मुझे तई तू संगी आस्ताना नाका माका काय ये जेजू मुझे तई राव जेजू मुझे तई तू संगी आस्ताना नाका माका काय संसाराना समाधान आशिल्लो सोदून सोदून हांव सगळोच थकलो हांव ताणिल्लो हांव भुकेलो मोगान तुज्या आतां दादोशी जालो हांव ताणिल्लो हांव भुकेलो मोगान तुज्या आतां दादोशी जालो ये जेजू मुझे तई राव जेजू मुझे तई तू संगी आस्ताना नाका माका काय ये जेजू मुझे तई राव जेजू मुझे तई तू संगी आस्ताना नाका माका काय Jesu păis paवलो पातकान बुडोवन तुका विसरून गेलो तुजे कृपे तुजे दये सोमिया पाटी परतलो तुजे कृपे तुजे दये सोमिया पाटी परतलो ये जेजू मुझे तई राव जेजू मुझे तई तू संगी आस्ताना नाका माका काय ये जेजू मुझे तई राव जेजू मुझे तई तू संगी आस्ताना नाका माका प्रार्थुया प्रितीवंत बापा तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिबी मोडची म्हण तुवें येवचिले ह्या तुझ्या मोगाच्या येवजणे पासून हो दिन वासने सुयोजन संभ्रमून जेजूच्या नांवांत आटापलेली तुजी सरवण सगळ्या मनशांक फावय म्हण आमी मागता जेजूचे नांव घेवन ह्या संवसारात जीव आमकां फाव कर आनी मरतना तेंचें नांव विश्वासान उच्चारून सर्गार तुका ससनाक वाखणूक आमकां पावय म्हण आमी प्रार्थीता त्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो वसुनेयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार प्रागच्या बाळका जेजूचे नवेन मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा स्वामी जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो पिडा गोणकां देवीक वैज म्हळें नांव ताका फावो जालें नेणाऱ्यां शिकेलो जेजू मेस्त्री म्हणना वाडलो आतां ताच्या पवित्र वाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी रागसो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां त्या घडी आमची तेस्तांवां बाळोजीस देव बारया प्रत्येक जावन तुज्या कुटुंबांत आसच्या युवजनाक बाळोजीस देव समर्पण दिया जावं पुरो जायतीं युवजनां आज शिकपाचेर आसात वा भायल्या गांवांनी कामार आसात कामाच्या सोदनेर आसा जावं पुरो वा पिडेस्त जाल्यान जावं पुरो बाळजेची मजत आनी ताची कृपा ह्या वेळा मागून घेवया सांगात आमी मागया हे भगवान जेजू बाळका
तुझी पदवी हाच्या भितरान उडापी केल्ली असता आनी तुजो हात बेसांव नेमको खलोलो असता तुका पातयेणी उलो मारतेल्यास मेस्तांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बर आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आनी देव सोपोत मनीस जालो आनी आमच्या मदींची येलो नमान मरिये कृपेन बरयले सिमत तुजे सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये दावाचे माये आनी पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देव सोपोत मनीस जालो आनी आमच्या मदींची येलो नमान मरिये कृपेन बरयले सिमत तुजे सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये दावाचे माये आनी पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देव सोपोत मनीस जालो आमच्या मदींची येलो नमान मरिये कृपेन बरयले सिमत तुजे सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये दावाचे माये आनी पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशें आदी तशें आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसे आधी तसे आता आणि सदा सर्वदा आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशें आदी तशें आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. जेजू बाळकाक मागणें या जपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेसार काळजाचेर एका कुळतीन दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडोवन आमी मागता. तुजे इतलें बरमतान भरलें मोबाळ काळीस आमची मागणी स्विकार सुदी आनी इतल्या अत्रेकार मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कस निगास म्हण तुजी कुमक आनी बसवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णोचार सदां सर्वदा आमेन. बाळो जेजू करगां जावन सांगता म्हणया हे भोव उदार बाळो जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दये केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजे काकुळटी आमी वर्णयतल्या तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या आजोबाची इमाची मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारो दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दीत आनी तुजी कळनातली मजत जोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. आशीर्वाद आमी मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे राबो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळू. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट बरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दीव. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या समेत जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना. Thank you for watching. Now please share this video to your close friend, subscribe to our channel and get every update instantly.